195th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ छत्रपती शिवाजी महाराज हाका नमन करून हाचेर आमी आतां एकठांय जाल्यात. छत्रपती शिवाजी महाराज हे फक्त एक नाव न्हू, इट वॉज एन आयडियोलॉजी. ही इज अ इन्स्पिरेशनल लिडर. आयच्या समाजा पासून ताची कार्य आमकां इन्स्पायर करता. कशे भाशेन आमी सगळ्यांक एकठांय घेवन मुखार वचपाची तो प्रेरणा दिता. हो एक लिडर जावन आसलो. ताणें आमकां सांगून दिलें कितें झगडी करपाक हे करपाक आमकां व्हडाचीच हें नाका पूण आमचें मन आनी चिंतप आनी डिटर्मिनेशन आनी प्लॅनिंग आसपाक जाय म्हण. ही इज फेमस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, टॅक्सेशन आनी कशें ताणें सगळे दुसऱ्या धर्माच्या लोकांक घेवन मुखार चल्लो. ही प्रेरणा तो आयज आमकां दिता. हिस्ट्री आमचो जायत्या लिडरांक उगडास करता, पूण शिवाजी महाराज इज अ नॅशनल हिरो. जाणें आमच्या स्वराज्या पासत आमच्या फ्रिडमा पासत पयलें पावल घातलें आनी हें पावल जायत्या वर्सांनी आमकां हिंदू स्वराज जावन आमकां भारत स्वराज जालो. ही ह्या महान मनशाची आयज आमी कौतुक करतात. ताणें समाजाच्या धाकट्या धाकट्या मनशाक दुसऱ्या समाजाच्या पासून कशें ताणें वागयलें, कशें ताणें मुखार घेवन गेलो, ती ताची आमकां प्रेरणा मेळप आसा. जेन्ना एक वराक एक मुस्लीम बायलेक कॅप्चर करून हाडटात, तो ताका नमस्कार करता, माते आपल्याक चूक जाल म्हणटा आनी ताका सगळे सम्मानान आपल्या तेच्या गांवांत परत दिता. दीस इज द इन्स्पिरेशन सच अ लिडर. केन्ना केन्नाच ताणें धर्माचो भेदभाव करूंक ना. आयज काल आमी जायते पळयतात, पूण आमी कितें तरी तेजें शिकपाक जाय. आमचो भारत एक महान देश जावन आसा. त्या भारत महान देशाक असल्या फुडाऱ्याची आयज पासून गरज आसा. ताच्या चिंतपाची, ताची फिलॉसॉफी, ताचें जें ताणें कार्य केल्लें थोड्या वर्सांक, तो फक्त 50 वर्सां जियेलो, पूण तो 500 आनी 5000 आनी केन्नाच आपले इंडियेचे हिस्ट्रीक तो सदांच अमर उरतलो. असली कार्य ताणें करून दाखयल्या आनी तो आमकां आयज पासून इन्स्पायर करीत आसा. हें इन्स्पिरेशन ताचें घेवन आमी मुखार करुया आनी आमचे लागीं कितें बारीक बारीक कितें तरी जाता तें आमी करून पावया आनी ताचे उद्देश विचार आमी सदांच फुडें व्हरतले म्हूण आमी वास करून आयच्या दिसाक ताका श्रद्धांजली आनी मान दिवया.